Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी जिलकुटांतल्यान सर्वेस्पराचो ताळो आयकून मोइजेसान देवाक म्हळें, इस्रायेलाच्या पुता धुवांक अशें वचून सांगता, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला, पूण ताचें नांव कितें गाय म्हूण ती म्हजे कडेन विचारतीत जाल्यार हांव तांकां कितें म्हूण सांगूं? आनी देवान मोइजेसाक म्हळें, जो आसा तो हांव. त्या भायर आनीकूय ताणें म्हळें, इस्रायेलाच्या पुता धुवांक तुवें अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. आनी देवान मोइजेसाक आनीकूय सांगलें, तुवें इस्रायेलाच्या पुता धुवांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. सदां सर्वदां हें म्हजें नांव. ह्याच नांवान पिणकेच्यो पिणकां म्हाका उलो मारतल्यो. वच आनी इस्रायेलाच्या जाणट्यांक एकठांय कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्रामाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो देव म्हाका दिश्टी पडला आनी ताणें म्हाका सांगलां, हांवें तुमकां भेट केली आनी इजिप्तकारां तुमकां कोसरायतात तें हांवें पळयलां आनी तुमकां इजिप्ताच्या दुमाळ्यांतली भायर काडूंक हांवें येवजिलां आनी कानानकारांच्या, हितीतांच्या, अमोरितांच्या, पेरिजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुसितांच्या देसांत, मोव आनी दूद व्हांवता त्या देसांत तुमकां व्हरूंक हांवें थारायलां. तीं तुजो ताळो आयकतलीं आनी तूं इस्रायेलाच्या जाणट्यांक घेवन इजिप्ताच्या राजाशी वेतलोय आनी ताका अशें सांगतलोय, सर्वेस्पोर हेब्रेवांचो देव आमकां परगोट जाला. 3 दिसांची वाट चलून ओरोण्यांत सर्वेस्परा आमच्या देवाक योद्न भेटोवंक आमकां रोजा दी. पूण हांव जाणा इजिप्ताचो राजा एका बलिश्ट बावळ्यान ताका बळ केल्या बगर तुमकां वचूंक दिवचो ना. पूण हांव म्हजो हात उबारतलों आनी ताच्या दोळ्या मुखार सगळे तरेचीं ओजापां करून इजिप्ताक दुखयतलो. त्या उपरांत तो तुमकां वचूंक दितलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात ताचें नांव परगोट करात. पोरजा मदें ताचीं कर्तुत्वां गाजोयात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास धरात. जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. 1000 पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कोबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. आपली पोरजा ताणें खूब वाडयली. तांकां जुलूम करतल्यां परस बलिश्ट तांकां केली.
इजिप्तकारांची काळजां दारूण करून ताणें आपले पोरजेचो द्वेस धोरीसो केलो आनी आपल्या सेवकांचेर आडगां नाडगां मांडीशीं केली. जबाब सर्वेस्पराक सोदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. तेन्ना आपल्या चाकराक मोइजेसाक धाडलो आनी आपणे विंचून काडलोल्या आरोनाक थंय तांणी ताची ओचोऱ्यां करून दाखयलीं. खाम देसांत ताची विस्मिता पोरजोळायली. जबाब सर्वेस्पराक सोदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. उद्गार. कोश्टोतोल्यानो तुमी भायर वायुताल्यानो तुमी म्हजेशी येयात सोगलीं. हांव एकलोच सोगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, सोगलीं तुमी कोस्ट करतात आनी ओज्याच्या भाराखाल आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. ओजें. माथ्येव 11:30. नियाळाक आदार. भाग्यवंत माथ्येव कोश्टोवतल्यांक, निराशी आनी पिडेंत आसलोल्यांक, गोरजेक सांपडलोल्यांक जेजूचो दुलोब उलो कानार सादोयता. आमचें भारादीक ओजें घेवन भावार्थान आनी विस्वासान आमी जेजूशी वेतात तेन्ना तो आमचें ओजें ल्हव करून आमकां समाधान फावो करता. दवरणे. आदल्या तेंपार वाटे वाटेर फातराचे खांबे आसताले. आपल्या माथ्यार भारादीक ओजीं घेवन लांबदीक वाट चलतलीं वावराडीं जावं भाजी आदी विकतात तांकां आपलें ओजें ह्या दवरण्याचेर दवरून तीं आपलो भार ल्हव करतालीं. आयच्या समाजान आमी दुसऱ्यांचें ओजें ल्हव करूंक समाधान ओ दवरणे जातात काय? आयच्या आधुनीक काळांत आमकां तरेकवार जावं मानसीक, आत्मीक वो कुडीचीं तशेंच समाजाच्या भारान भरलोलीं ओजीं आसात. शिकपा, वावरा वाटेन, संबंद आनी जिणे वाटेन, पिळे आनी भलायकी वाटेन, तशेंच पातकां आनी वायट वेसनां वाटेन आनी दुस्मानय दुसरो भार घालता. हें ओजें पयस करून तांकां आयकून तांच्या सांगाता वेळ सारूंक पवित्र सभेंत परिशोध उलो मारता. एकामेकाच्यो गरजो आनी भार उणो करूंक कुडीचीं दुयेंसां जातात, भुकेन आसतात तांकां भेट दिवन समाजांत देगे भायर आनी पातकांत जियेतात तांकां ओदीक वेळ आनी मागण्यांचो आदार दिवन तांच्या ओज्याचो भार ल्हव करूंक वावरुया.
मोगाळ बापा, आयच्या दिसाक म्हज्या पेल्याक हांव दवरणे जावन तांचें ओजें लोव करूंक वावरूंक म्हाका तुजे कुरपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren karo.